म्हापशेच्यान जायकाची सिवरेज पायपलायन गेल्या. प्रकल्प अजून पूर्ण जावंकच ना. खोर्ले म्हापशा रस्त्यार बुरशें उदक व्हांवपाक सुरवात जाल्या. मनोहर पर्रीकारान दूरदृश्टीन हो प्रकल्प घेतिल्लो, पूण म्हापशें शार सांबाळपाक आतांच्या आमदाराक जमलें ना. काँग्रेसीन म्हापशेचो आमदार जोशुआचेर आरोप केला. आमचे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार आशिल्ले ते आसतना म्हापशांत ताणें जायका प्रोजेक्टाच्या अंडर सिवरेज पायपलायन घातिल्ली आणि आतांचे जे म्हापशेचे आमदार आसा जोशुआ डिसोजा तांचे जे वडील आशिल्ले बाबूश डिसोजा हांच्या टेनवरान हे सगळें काम जे आसा हे पुराय जाल्ले आणि ही जी पायपलायन आसा ही गांवसावाड्यार शिफ्ट करपाचें आशिल्लें. तशेंच मनोहर पर्रीकारांचें एक विजन आसलें की ही जी घाण आसा ती रस्त्यार जावची न्हय म्हणून हे पायपलायनीचें काम तांच्यांनी केल्लें. पूण आयज जर आमी सीम खोर्ले हांगा पळयशात जाल्यार रस्त्यार हे अक्षरशः उदक व्हांवता. लोकांक दिसता की हे नॉर्मल जी पायपलायन आसा ते लिकेज जाता, पूण हे ते उदक न्ही तर हे सिवरेजाचें उदक. लोक हे वयताना वाटेर ह्या उदकान पांय बुडयतात. लोकांक खबरूच ना की हे जे उदक आसा हे सिवरेजाचें उदक. की राम तेरी गंगा मैली हो गई म्हणजे कितें जी गंगानगर जी वर खोर्लेसून जे आसा गंगा जे उदक जे खोर्लेच्या वाठारांसून आयज ह्या हेतूनसून जे जायका जो प्रोजेक्ट जो गोव्हर्मेंटान जो केल्लो भितरसून सिवरेज पायपलायन जी घातलेली आहा न्हू ती पायपासून आतां पावस जी आसा न्ही कंप्लीट म्हापशे जे लो लायिंग फिल्ड्स हे वॉटर टेबल जी आसा ती सगळ्यांक खबर आसली. जेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना आसलो तेन्ना एक मरे तेन्ना निगेटिव्ह रिपोर्ट आसलो की म्हापशा शहरान हो जायका प्रोजेक्ट हो सिवरेज तेन्ना हे इम्पोज केलेले आहा म्हापशा शहराच्या म्हापशेकारांचेर. आनी आयज दुर्भाग्य आसा म्हापशेकारांचें की ही नदी जी व्हांवून जी वयता गंगाची व्हांवून वयल्यानसून येयलेली आसा. ही घाण डर्टी उदीक संध्याकाळची उदीक कनेक्ट केल्लें आसा. आयज चालू करच्या पयलीं हे रस्त्यार व्हांवता तेन्ना हांगासून जे आमचे लोक जे ल्हान भुरगीं जाणटे चलोन वयतात कोण गाडयेर घेवन वयतात तांकां खबर ना उदीक कसलें आहा तें. पूण आयज हे आमी म्हापशेकारांक आनी गोंयच्या लोकांक एक दाखोवन दिवंक हे उदक ती व्हांवून जे वयता न्ही हे डायरेक्ट सारकें उदकाक कोण हाडूंक शकना. हे म्हापसा पोल्युशन थंयसून हे गटरांसून चल्ले. पूण वयता आसतना आमी तरी विचार करपाक जाय न्ही की म्हापशेच्या लोकप्रतिनिधी आमी जो निवडून दिलो ते लक्ष आहा तरी खंय. तेन्ना म्हापशेकारांक खोर्लेकारांक आमी सांगता ह्या मिडियाच्या माध्यमांतसून की खरोखरच म्हापशेकारांचें कितें दुर्भाग्य आसा की म्हापशेकारांनी कोणाचे घोडे मारलेले कित्याक लागून म्हापशेची अशी सुदारणा दुर्दशा जाल्लेली आसा. इतको लाखांनी कोट्यांनी जर सरकारान जर इतके पयशे जर मोडला तर हो प्रोजेक्ट केन्ना तरी प्रोजेक्ट स्टार्ट जावच्या पयलीं ही घाण ही रस्त्याचेर व्हांवता. जेन्ना स्टार्ट जातलो तेन्ना आमी म्हाका दिसता आमची घरां दारां बंद करून मरे हांगासून रस्ते बंद करून वयचो पडटलो. अशी परिस्थिती म्हापशेकारांचेर येवपाची आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.